आनी ह्या वर्साक जे ऑपरेटींग प्रॉफीट आसा तें ऑपरेटींग प्रॉफीट एक्चुअली आमचें 20 crores 5 lakhs जाल्ले कडेन आसा आनी नेट प्रॉफीट तें आमी ह्या वर्साक 6 crores 95 lakhs हें नेट प्रॉफीट केल्लें आसा. हें नेट जो प्रॉफीट आसा तो गेल्ले वर्सा 1 crore 28 lakhs जाल्लो. हातूंतल्यान एकच सांगपाक की जी बँक एक टायमार लोक पयशे दवरपाक भिताले आनीक खूब अशे प्रॉब्लेम फेस जाताले ते आतां टोटली आमी तातूंतल्यान भायर आयिल्ले कडेन आसात. जवळ जवळ लॉसीस आसा ते 100% लॉसीस आमी मेकअप केल्ले आसात. जी प्रोविजनां स्टाफाची ग्रॅच्युटी जावं लिव्ह इनकॅशमेंट ही आमी जवळ जवळ 100% प्रोविजन्स केल्ले कडेन आसा बँकेन. आनी बँक एक स्टेबल पोजिशनान जे आयिल्ले कडेन आसा, व्हेरी स्टेबल. त्या हातूंत भितर जे आमचे बोर्डाचे लोक आसात ते बोर्ड पण सिन्सियरली हेजेर बँकेची मुखार कशी उदरगत जावची हाजेर विचार करता. आमचे MD आसा, बाकीचो स्टाफूय आसा, हातूंत भितर सगळ्यांचोच वांटो आसा. आनी ह्या सगळ्यांच्या हाका लागून ही बँक आज खंय तरी एक भरारी मारपाच्या मुखार हेजेर आसा. तर आज आमी मुखार वचून ह्या बँकेक एडवान्स जी टॅक्नॉलॉजी जाय ते एडवान्स टॅक्नॉलॉजी पण आमी सगळे टेंडर फ्लॉट करून फायनल सगळें जाल्ले कडेन आसा. आनी ते गव्हर्मेंटा कडच्यान आयले नंतर इमिडिएटली आमी मायग्रेशन ऑफ सॉफ्टवेअरा वचपाचें आसा. एक फावट मायग्रेशन ऑफ सॉफ्टवेअरा वचोन आमकां सगळे तरेची सेवा जी कंज्युमरांक जाय, कस्टमरांक जाय ती दिवपाक पळयतात. कितें जाता प्रॉब्लेम अशें जाल्ले कडेन आसा की आमचे कडेन ती जी एडवान्स टॅक्नॉलॉजी आसा, डिजिटल जावं कितें हे पळय आसा ती सद्या ना. आनी ताका लागून आमचे कडेन जो यंग जनरेशन एट्रॅक्ट जावपाचें तें यंग जनरेशन खंय तरी आमकां त्या प्रमाणान पर्संटेज मेळना. आनी त्या खातीर आमी मुखार मायग्रेशना वतात. मायग्रेशन केल्या नंतर आमकां मोबायल बँकींग, नेट बँकींग हाजी सगळी ज्यो फॅसिलिटी आसात बँकांनी त्यो फॅसिलिटी आमी दिवपाक पळयतात.